नमस्कार. डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयची आमची कॅन्डिडेट आसा शिवोले मतदारसंघाची काँग्रेसीची उमेदवार डिलायला लोबो. डिलायला लोबो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टीचा जय हो, कांग्रेस पार्टीचा जय हो। मॅम आमच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. थँक्यू. तुमी गेली 10 वर्सां पर्रेची सरपंच आशिल्ली. पर्रा कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. आतां तुमी शिवोलेच्यान कॉन्टेस्ट करता एमएलए खातीर. वाय डीड यू चेंज द कॉन्स्टिट्युएन्सी? ब्रँड न्यू कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी कित्याक आयली? 15 वर्सां आमी पर्रा पंचायतीन आहा. तितूंतले 15 वर्सान 10 वर्सां सरपंच म्हणून आहा. सो सोशल सर्वीस नाल्यार समाज सेवा म्हणटा ती आमकां भोव बरी खबर आहा. वाय शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी? जेन्ना मायकल लोबोन सांगलें की आमी सालिगांव नाल्यार शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमी गेल्या 5 वर्सांकूच सालिगांव वचपाची आसली 2017 इलेक्शनाक. पर्रीकर आमच्या घरा लेट पर्रीकर एवरी क्रिसमस येता आनी मायकलान ताका तेन्नाच सांगलेलें की बाबा सी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेंटराक पडटा आनी ह्या वाटेन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ह्या वाटेन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेन्नाच सांगलेलें 2017 इलेक्शनाचे पयले, सर तुजे ही दोनूय सिटां पडटात. कित्याक सांगलेलें? जेन्ना कार्यकर्ता फॉरगेट पिपल, कार्यकर्ता निराश जावन तेंची कामां जायना, आमदारा कडेन गेल्यार ते पयले येतात मायकल लोबो कडेन. बिकॉज तांकां लोकांक खबर आहा मायकल लोबो कितें पळय तो. मीन वी वेलकम एवरी वन. आनी जेन्ना आमकां लोकांचें रिएक्शन कळटा तेन्ना मायकलान सांगलेलें 2017 तुजी दोनूय सिटां पडटा, म्हाजे बायलेक सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसयतात म्हणून. पर्रीकर लायक ना ना ना, ही दोनूय सिटां आपूण जिखोन हाडटलो. दोनूय तेजे मंत्री आसले. दोनूय मंत्री सोंत्र्यो घेवन पडले. दीस वॉज टोल्ड बिकॉज आमकां रिएक्शन कळटा. शेजारचे लोकांचे रिएक्शन सोड, लोक आसता पळय तो. जेन्ना BJPचे कार्यकर्ता येवन सांगता बाबा मंत्री गायो घालता म्हणून कार्यकर्त्यांक, तोहें जावंक फावना. सत्ता म्हणटा ती पावर तकलेर मारूंक फावना. आमकां उगडास आसूंक जाय. ही डेमोक्रेसी आनी 5 वर्सांनी आमी त्याच लोकां कडेन पोत्ते पांया कडेन येवंक जाय वोट मागोंक म्हणून. तूं मंत्री जावं नाल्यार चीफ मिनिस्टर जावं, आमच्या गोंयच्या लोकांनी दाखयल्लें आहा की चीफ मिनिस्टराक पासून घरा धाडटात ते. Chief Minister who gives maximum number of jobs to his people in his constituency is even sent back home. This we have to realize when we are elected as MLA, as सरपंच, कोणूय इलेक्टेड मेंबर हांव उगडास दवरूंक जाय की 5 वर्सां बाबा परते उपरांत आमी ते लोकांच्या पांयां कडेन वचोंक जाय. ताका लागून कामां करून दाखोवपाक जाय. मायकल लोबोन सांगलें की म्हाजी बायल शिवोली नाल्यार सालिगांव बसतली. शिवोलचे सगळे सरपंच, वॉर्ड मेंबर आनी कांय आमचे मुख्य सपोर्टर्स आहात ते आमच्या घरा येयले आनी सांगूंक लागले मायकलाक बाबा हांगा आयज पासून पळोवंक जाता देर आर 13 कॅन्डिडेट्स इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, द हायस्ट नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स इन फूल ऑफ गोवा आय थिंक. सो आनी कोण बसले जाल्यार आनी डिविजन जालेलें. तूं तुजे बायलेक शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच बसय म्हणून. जेन्ना ते येयल्ले मायकलान तांकां पयलो प्रपोजल घातलेलो तुमच्याच मदें एक सिलेक्ट करात आनी सांगात म्हणून. दे सेड आमकां शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुजी बायल जाय आनी तुजो विजन जाय म्हणून. सो दॅट्स वाय शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी फाटले कांय इलेक्शन्साचे जर रिजल्ट्स पळयले जाल्यार शिवोले चडशे काँग्रेसीक तांणी केन्नाच हे निवडून हाडूना. तशेंच शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायल्या मनशाकूय निवडून हाडूना. तुमी व्हडले रिस्क घेतला अशें दिसना? आमी हांगा इतिहास करपाक येयल्लीं आहा. ते सोड, हांगा शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्ना बायलूय जिखोन येवंक ना. दीस वील बी अ हिस्ट्री इन द मेकींग ऑफ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमच्या घरकाराचेर मायकल लोबोचेर आरोप करतात की ते पत्नी प्रिय म्हणून तांणी पार्टी सोडली. तशेंच तुमचेरूय आरोप जाता की तुमी फॅमिली राज करपाक सोदता म्हणून. हे सगळे एलिगेशन्स तुमी कशी कावंटर करता? फॅमिली राज
म्हणूनच सोदिना हांव लास्ट 15 वर्सां आमी पंचायतीन आहा तेन्ना फॅमिली राज नासलें पंचायत आनी MLA मायकल लोबो ते आमी आनी आरोप करपाचे खूब आहात हेच कित्याक खूब आरोप आहा सी आमचें विजन आहा आमचें काम आहा फकत शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास करपाक आनी कांयच ना गेले 25 वर्सान 20 वर्सां BJP सरकार मागीर गोवा फॉरवर्ड येयलो आपलोच विकास करून गेले फावटी लास्ट इलेक्शन पालयेकराक कित्याक हाडलो ऑप्शन नासलें ओन्ली ऑप्शन वॉज पालयेकर मांद्रेकर नाका म्हणून पालयेकराक हाडले त्या 20 वर्सान 10 वर्सां तो मिनिस्टर आसलो आनी मिनिस्टर आसलो आर्किओलॉजीचो एक आसलो तेका तो शापोरा फोर्ट वचून पळयात फोर्टाचे फातर दर्यान पडटात मुद्दम करून आमचो आग्वाद फोर्ट वचून पळयात आमी काय बरो तो सेंट्रलाचे पयशे आनी हांगा हाडून तो मेनटेन केल्लो आहा मनशाक विजन आसूंक जाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसलो लास्ट 10 वर्सां आमी आमच्या शेतकारांक फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिला एणे केन्ना तरी दिला जाल्यार विचारात यू शूड हॅव दॅट वील फ्रॉम इनसायड टू डू समथींग गूड फॉर युअर पीपल गेले फावटी आमी फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिता म्हणून इतल्या वर्सांनी कोण उठलो आनी फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिलें हें जावंक फावना हें बरेंपण करपाक आपल्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपले भितरल्यान साकून येवंक जाय आनी कोण करतलो म्हणून आपूण येवंक फावना नाल्यार इतलीं वर्सां करूंक जाय आसलें कोणें तरी सो नो तूं कितें म्हणटा फॅमिली राज हें कांयच ना आमी हांगा 15 वर्सां पंचायतीन आसलें फॅमिली राज कसलें पयलें कांय ना सो हे फावटी आमी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोसल्यान भोव करून महिलाचो आमकां सपोर्ट आहा पुराय महिलाचो सपोर्ट आहा आनी यूल कम टू नो द रिजल्ट ऑन 10th मार्च तुमची फायट जी आसा ती दयानंद मांद्रेकर तांच्या बरोबर आसा तशेंच जे सिटींग MLA आशिल्ले गोवा फॉरवर्डाचे विनोद पालयेकर तांच्या बरोबर आसा सो हाव प्रिपेर्ड आर यू फुल्ली प्रिपेर्ड यू कॅन सी आतां जे म्हाज्या वांगडा आमी गुड्या वाड्यान आहात लोक सगलो ह्याच वाड्यांतलो गांवचो आमी वेल्ला काणकाचे नाजाल्यार दुसरे गांवचे लोकांक घेवन भोंवना हे वाड्यांतले जेन्ना घरांनी आमी भोंवता तेन्ना त्या घरांतले दादले बायल्यो न्हेसतात आनी आमच्या वांगडा येतात दीस इज द प्रिपेर्डनस एंड लव फ्रॉम पीपल ओवर हियर सो तुका सांगता ते प्रमाणे रिजल्ट तुका 10 मार्चार कळटलो कोणा कडेन कॉम्पिटिशन आसलें पळय तें मांद्रेकरा कडेन काय पालयेकरा कडेन तें तुमी हांगासर आतां भोंवतात सो तुमकां कितें लोक आपले मेन इश्यूज कितें जाय तांकां अशें हें सांगतात मेन इश्यूज ऑफ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीज इज दॅट 1947 आमकां 75 इयर्स जाले इंडिपेंडन्साक आनी 60 इयर्स जाले लिबरेशनाक आनी आमी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी दुख्खाची गजाल की आजुनूय बेजीक रायट्साक झगडटात रस्ते लायट उदक हें खूंय पावला हो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी आतां म्हणल्यार वी शूड हॅव स्पोकन फॉर समथींग एक्स्ट्रा आमच्या म्हणल्यार कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हे ते रस्ते फुटपाथ करून डुईंग समथींग मोर फॉर द पीपल पूण हांगा तेच सांगता ते प्रमाणे दुख्खाची गजाल की आजुनूय रस्त्यान खड्डे ना खड्ड्यान रस्ते आहा ही परिस्थिती आहा बायलां बावडीं उदक ना म्हणून रडटा लायट घरांनी भितर सोदता तेन्ना महिला फकत म्हणटा बाबा नोकऱ्यो ना भुरगे आमचे बेकार बसलेले आहा एक तूं आख्खे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन वच आनी पळय एक धड्याचो ग्रावंड हे MLA नाल्यार मिनिस्टर जे जाल्ले आहा जावन गेल्ले आहा तेणी तांकां भुरग्यांक एक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर खूंय तरी करून दिल्लो आहा जाल्यार आमी हांगा MLA जावचे पयलेच उडो बीच ग्रावंड नायनस सायड ते काम वर्क इन प्रोग्रेस हे आमच्या गुड्यार क्रिकेट पीच करून दिल्ली आहा काय खूब गांवांनी बॅडमिंटन कोर्ट्स करून दिल्ले आहा ऑलरेडी हे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी फ्री एम्बुलन्स आनी फ्री हस्बँड दिल्ले आहा मागीर आमचें ऑफीस ऑलरेडी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा ओपन केल्लें आहा आमी ह्या वर्सा आमच्या शिवोलच्या शेतकारांक फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिल्लें आहा आनी ही खूब कामां चालू आहा
सो ही कामां जेन्ना चालू दवरलेली आहा शिवोलकारांनी दे हॅव रियलायज दॅट हे जे बेश्टेच विकास म्हणटा ते एकट्याक 20 वर्सां दिली आनी दुसऱ्याक 5 वर्सां दिली, कांयच जावंक ना. सो कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा सायडीक आहा आनी पार्रा पंचायतीचो सरपंच म्हणून लोकांनी काम पळोवंक जाता कितें केल्लें पळय आहा तें. मायकलान कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां कितें केल्या ती पळोवंक जाता. इट इज फॉर एवरी वन टू सी. आमच्या महिला खातीर आमी पार्रा पंचायतीच्या सकला एक हे शॉप घालून दिल्लें आहा जे सुवातेर ते आपले कितें रांदतात आनी 2 रुपया जोडटात आनी घरा व्हरतात. मुद्दम नागवा वचोन पळयात, नागवा सर्कला कडेन, ड्रीम सर्कला कडेन सायडीकूच फुटपाथीचेर तांकां एक रेस्टॉरंट आनी स्टॉल बांदून दिल्ले आहा स्त्री शक्ती आमच्या महिला मंडळांक. ज्या सुवातेर ती आपले कितें रांदतात कितें करतात ते व्हरून विकतात. मुद्दम ह्यो कामां आमच्या एक गांवांत केल्लीं आहा. पोर्रा आमचो ग्रावंड वचोन पळोवंक जाता, फुटबॉल ग्रावंडचो इंटरनॅशनल लेवल फुटबॉल ग्रावंड जे सुवातेर ISL टीम जशे क्रिकेट केरला ब्लास्टर्स येवन थंयसर सांजचे प्रॅक्टीस करतात. कालांगूट फुटबॉल ग्रावंड पळोवंक जातात, कांदोली फुटबॉल ग्रावंड करून एक गांवांनी आमी हे ग्रावंड केल्ले आहात. सो वी आर हियर टू डू वर्क ऑफ द पीपल. आमी लोकांची कामां करपाक भरलेलीं आहा, बेश्टेच वाऱ्यार उलोवपाक न्हू. कित्याक जशें सांगलां 5 वर्सांनी आमी लोकां कडेन परते येवंक जाय आनी हक्कान वोट मागूंक जाय. तुमी निवडून येतकर फुडल्या 5 वर्सां खातीर तुमी लोकांक कितें प्रॉमीस करता जर तांणी तुमकां निवडून हाडले जाल्यार? सांगलां ते प्रमाणे द बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर. रस्त्यांक पयले सद्याक धाकटुले गटर आसूंक जाय आनी तो गटर वचोन ते मेन नल्लाक मेळोंक जाय सो दॅट वॉटर डज नॉट गेट स्टॅग्नंटेड डजंट रिमेन ऑन द रोड. मागीर दुसरें म्हटल्यार हे आमचे वॉटर ही जी बिडाची पायपलायन्यो आहा पोर्तुगेज टायमाच्यो सम 40-60 years ओल्ड ते चेंज करून सी-टेक कंपनीचे पायपलायन अनब्रेकेबल पायपलायन वॉटर पायपलायन घालपाची गरज आहा. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हाडपाचो गरज आहा आनी ट्रान्सफॉर्मर घालून आनी सबस्टेशन हांगा येवपाची गरज आहा फॉर बेटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय. मागीर आमच्या युवा खातीर बेटर स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. मागीर जॉब्स ऑन मेरीट इन गव्हर्मेंट एज वेल एज प्रायवेट सेक्टर. आमच्या शेतकारां खातीर फ्री हार्वेस्टिंग मशीन, आमच्या महिलां खातीर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिवन आमचे स्टॉल घालून दिवन तांकां स्वयंपूर्ण करपाक. आनी खूब आहा कामां आमच्या युथा खातीर. फ्री कंप्युटर कोर्सीस आमी दितात. मुद्दम करून आमच्या कालांगूट ऑफिसाच्या सायडीक वचोन पळोवंक जाता. थंयसर आतां कोड ऑफ कंडक्ट आहा बंद केला, नाजाल्यार 25 कंप्युटर आहा थंयसर आमी सर दवरल्यात, टिचर दवरल्यात आनी भुरग्यांक फ्री कंप्युटर कोर्सीस दितात. तांकां एडमिशनाक हेल्प करतात. आमच्या लोकां खातीर फ्री मेडिकल कॅम्प दवरतात आमी. सगळें काम आनी इंडिविज्युअल एकट्या मनशाचे हेल्प कितें जाय तो आमी. लोकांच्या डिमांडाक लागून सियोली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आपूण ही लढत लढयता अशें ती म्हणटात. मॅम तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्स फॉर कमिंग ऑल द वे हियर. गॉड ब्लेस.